अपोजिशनाचे सुपडा सत्तले किंवा बिहाराक बिहार भारतीय जनता पार्टी आणि NDA अलायन्स हांचे परत एकदा सरकार बहुमताचें सरकार बिहार हांगासर आयलें आणि ज्या 202 सीट म्हणजे भारतीय जनता पार्टी आणि अलायन्स म्हणून 202 सीट हे मेळिल्ले आसात आणि एक 2/3 भरपूर मेजॉरिटी जाली. तातूंत ज्या तरेन आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी ह्या देशाक लागून काम करतात ताचो विश्वास लोकांक तांचेर आशिल्लो आणि महिला खास करून तांच्यांनी सुद्धा नरेंद्र मोदीजी आणि नितीश कुमारजी हांच्याच भरोशाचेर मतदान केलें आणि बहुमतान आमी निवडून आयले. काँग्रेस आणि त्यांच्या अलायन्स पार्टनरांनी वेगवेगळे घोषणा केल्यो पण लोकांनी तांचेर विश्वास दवरना. लोकांक विश्वास आसलो नरेंद्र मोदीजीचेर, लोकांक विश्वास आसलो आमचे नितीश कुमारजींचेर आणि म्हणून आज परत एकदा बिहारात भारतीय जनता पार्टी NDA अलायन्सचे सरकार आयिल्लें आसा. गोंयांत झेडपी इलेक्शन आसा कशा